दोन दीस काय काल ऑनरेबल MLA बाब मायकल लोबो सुद्धा हेजेर कॉमेंट्स दिल्लेले आसा. 2 दीस पयलीं आमची DAC मिटींग आसली असेंब्लीन, तेन्नाय आमकां एक प्रश्न घातलो की म्हापशेचो रवींद्र भवन खंय पावलो. हांव मुद्दम सांगता हो म्हापशेचोच रवींद्र भवन न्हू पूण बार्देजाचो रवींद्र भवन. आमी लँड आयडेंटिफाय केला, आमी कमिटी कडेन उलोवन सगळे तयारी करून दिलेले आसा. द प्रेझेंटेशन इज बिफोर द गव्हर्नमेंट. खंय तरी तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें की बाबा तेंकां ते करपाक जाय काय करपाक नाका. वी हॅव गिवन द लँड. कमिटी कोमनीदाद ऑफ कुचेली इज रेडी टू गिव इट. बाब मायकल सांगतालो ते थंय बोडगेश्वरा कुशीक जावचे, तितून ते एग्रीकल्चरल लँड टू नॉन एग्रीकल्चरल लँड ते खंय तरी सेटलमेंट करपा खातीर ती टावन प्लॅनिंग स्कीम जी आसा खंय तरी कोर्टान गेला. एज माय लास्ट recall, that is the situation of having it in the south side of Mapsa. म्हणून आम्ही प्रपोजल ते कुचेली दिले. इट इज अ सेटलमेंट लँड. इट इज रेडी टू म्हणजे कोमनीदाद विलिंग आसा ते टेनंट ना कोण ना. सो थंय इमिजिएटली सरकार सुरू करूंक शकता. म्हाका हांव विनंती करता बाबा मायकला कडेन, तोय GSIDC चेअरमॅन आसा, कोणी घेव प्रोजेक्ट तो बांदपाचो, वेदर इट इज PWD थ्रू दिगंबर कामत और इट इज Michael Lobo through GSIDC. To build a project is not the problem. The problem is whether सरकाराक थंय खर्च करून थंय कुचेले ह्या भागान घालपाचे काय ना घालपाचे. दॅट इज डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चर. तेंच्यांनी थारोवंक जाय की बाबा वेदर दॅट लँड इज फिजिबल फॉर देम. अकॉर्डिंग टू मी फूल बार्देसकारांक डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम हायवे आसा. खंय म्हापशेकारांक नुकसान खंय जावचें ना विथ रिगार्ड्स टू ट्रॅफिक कंजेशन, थंय गर्दी आनी खंय कोणाक त्रास जावचे ना. ते भायरसून आयले, भितर कार्यक्रम सोंपयलो, परत भायर गेले, हायवेच्यान भायर सरले. टोटल कितले स्क्वेअर मीटर आसा ती जागा? अराउंड 19,000 काय 20,000 कितें जागो आसा. पार्किंग व्यवस्था सगळे सिस्टमॅटीक जावंक शकता. तो झोन ODP सुद्धा फायनल जावंक ना. थंय ऑलरेडी ड्राफ्ट प्लॅनान रवींद्र भवन म्हणून मार्क केलेले आसा. सो फ्रॉम माय सायड आय एम थ्रू विथ वॉट हॅज टू हॅपन. खंय केन्ना जावचें. खूब जाणांनी म्हाका म्हटलें की कुचेली कित्याक, बट आमी जर टेक्निकली पळोवपाक गेल्यार विथ रिगार्ड्स टू द लँड सिच्युएशन इट इज द क्लिनस्ट वे टू गो फॉरवर्ड. तितून काय कोण NGO येवचे ना की बाबा एग्रीकल्चरल शेतां तुमी भरून तुमी बांदता, कोणाक हे करता ते करता, कोण कोर्टान वचोंक शकना. इट इज क्लीन. इट इज रोड सायड. इट इज सेटलमेंट. डायरेक्ट काम सरकार इमिजिएटली MOU मारूंक शकता आनी इमिजिएटली काम स्टार्ट करूंक. सो इट इज दॅट इन दॅट सिच्युएशन वेर दे कॅन स्टार्ट इट ऑन अ वॉर फुटींग. तेंकां जाय जाल्यार दे कॅन स्टार्ट इट टुमॉरो. इतले आय एम सो कॉन्फिडंट विथ वॉट इन्फॉर्मेशन आय हॅव. द गव्हर्नमेंट कॅन डू इट. इफ दे वॉन्ट टू डू इट दे कॅन डू इट टुमॉरो. वेदर दे वॉन्ट टू डू इट नाव दॅट इज अप टू द ऑनरेबल. तुमची मान्यता आसा, सगळी मान्यता आसा. सरकार एक करपाक फाटी कित्याक सरता, कितें दिसता? Ultimately they have to, there is a budget to build a Ravindra Bhavan. I don't know whether there is a budget to acquire the land. So हांवेन कितें म्हटलें तेंकां, तुमी ते तितून कमिटीक आफय तेंचे कडेन तेंचे मागणे कितें आसा ते पळय प्रोपोर्शनेटली तुमी बिल्ट अप करून तेंकां दी. तेंचोय आनीक जागो आसा दुसऱ्या रस्त्याच्या दुसऱ्या सायडीन. तेंकां एक हॉल कर, तेंकां एक ऑफिस कर, तेंकां एक फेसिलिटी बांदून दियात. म्हाका दिसता ते कमी खर्चान जातलें आनी ते तेंकां एक फेसिलिटी तयार जाता. तितून तेंकां दुकानां घालूनी नाल्यार तेंकां आपल्याक जाय तशें चलोवनी. It was a suggestion given to me, and the Komunidad of Kuchili is ready for accepting these terms also. So they have to finally, government has to decide whether they want to go ahead with this. I think, along with my colleague Bab Nilkant, who is a neighboring MLA of that area, तेंच्यांनी सांगला की बाबा गुड आयडिया. हायवेक तेंकोन आसा आनी म्हाका दिसता बाकीचे आमदार स आमदार जे आसा हालदोनचे जावं शिवोलचे जावं आनी कलंगूट आनी सालिगांव सगळे जाण हितून आमकां सपोर्ट करपा खातीर सगळ्यांनी तेंचो सपोर्ट दाखयलेलो आसा. एंड आय थिंक बाब मायकलान म्हटलां तशें ही इज रेडी टू डू इट. एंड आय इन्वायट हिम की बाबा कम ऑन लेट्स डू इट. इफ ही कॅन किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट वे तेंचे कडेन GSIDC कडेन खंय तरी एक फंड आसा फॉर एक्विजिशन, तेणीच हे स्पीडअप करचे. बिकॉज ही इज अल्टिमेटली ही इज द बॉस ऑफ दॅट डिपार्टमेंट. फक्त तो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू प्रोवायड द करेक्ट फायनान्स दे कॅन एक्झिक्यूट द प्रॉब्लम ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्स. येस, थँक्यू.